अबकारी कर वाढवू नकात. बेकायदेशीर सोरो व्यवसाय आणि रस्त्या कुशीक सोरो पिवप्यांचेर करात कारवाय. सोरो व्यावसायिकांनी केली मागणी. काँग्रेस नेत्यांमदी शिस्त ना. आमदारान केलो आरोप. आपल्याक विश्वासात घेनासतना निर्णय घेतात आणि उपरांत खापय म्हाज्यात माथ्यार फोडटात, म्हणतात अलेक्स रेजिनाल्ड. पंतप्रधानाचो सोशल मीडिया हँडल आता हाताळटली बायलां. भाजपाच्या महिला मोर्चाच्या मुखेल्यान केले जाहीर. कोरोना व्हायरस गोंयांत पावचो ना. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केलो दावो. योगार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. सोऱ्याचेर केल्ले प्रस्तावीत करवाडीचेर बोवाळ जावपाक लागला. निवडून आयिल्ले प्रतिनिधी आनी सोऱ्याचो धंदो करप्यांनी आतां वेगळेच मुद्द्याक हात घातला. बेकायदेशीरपणान चलपी सोरो वेवसाय वाडपाक लागला अशें तांचें म्हणणें. अबकारी खात्याचे अधिकारी बेकायदेशीर सोरो वेवसायिकां मदीं सेटिंग आशिल्ल्याचो आरोप जायत आसा. हातूंत व्हडलो घोटाळो जाल्याचो आरोप आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान केला. तशेंच अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक हाची पुराय कल्पनाय आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. सोऱ्याचे पड इरेग्युलेटी जाताय रायट फ्रॉम तेका आमी गव्हर्मेंटान मनोहर पर्रीकरान एक नंबर म्हणून काडला तेका. he had started a system where number is going to put on the bottle. Excise revenue loss जायना जाच्या. गव्हर्मेंटान दोतोर हे रेट कोन्न नासतना कोण एक्सायज इवेट कोताय तेंक दोल जाल्यार म्हाका स्वता हो रेवेन्यू गरज ना आमकां. इवेजन पर जाता. फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर येताय सोरो कोत्ताय सोऱ्या हें टॅक्स फारीक करून नासतना नांच जाताय तेंक जर तर दोल्ले सारके इलिगल सोर पडयता तो दोल जाल्यार म्हाका स्वता जायते रेवेन्यू फायद जावपाक शकता. मनोहर पर्रीकरान 50 crores स्कॅम 50 crores एक्सायज स्कॅम तेदो सांगलें आनी जर तर 50 crores मनोहर पर्रीकरान म्हळालें आज मोर दॅन 500 crores स्कॅम जालो. सांगो तुका हांव रामनगरींत एक आहा एक एग्जाम्पल दिता तुका हांव. रामनगरींत एक लिकर वेंडर आहा होलसेल लिकर वेंडर तो 10 वर देखून विकिता आनी सोऱ्या गिराक जाय पूण भायल्या मडको दवरला. आनी कोण हो राजस्थानी हो गोंयकार देखून न्ही. हें सगळें जाता. तो 10 वर बसून सोर दिता एक्सायजा पयशे फारीक करून तो मडको फारीक करता पुलीस पयशे फारीक करून. There is a lot of pilferage in excise department. आनी कशें पिल्फरेज जाता ताका हांवें सीएमा कडेन नोटिसान काडलां आनी सीएमान म्हाका विदीन 2 days म्हाका अपॉयंटमेंट दित म्हूण सांगला. ताका सांगलां पिल्फरेज कशें जाता तें हांव तुका मनीस येवन दाखयत म्हूण. म्हणजे आमचें लायसन्स वाडोवन कांय ना. पिल्फरेज इज इन crores of rupees. तें सीएमान मान्य केल्या आनी म्हाका तेणें विदीन 2 days अपॉयंटमेंट दित म्हूण सांगलां. वाडयल्लें उत्पादन शुल्क सरकारान फाटीं घेवचें अशी मागणी गोंयच्या बार आनी रेस्टॉरंट धन्यांनी केला. तशेंच परवान्याच्या नूतनीकरणा खातीर पुलिसांची मंजुरी घेवपाचो नेमय तांकां जाय. आमी आमचें डेलिगेशन घेवन कोर कमिटीचें डेलिगेशन घेवन सीएमाक मेळोंक गेल्ले आमी आनी सीएमाक आमी एक्सप्लेन केलां की हे एक्सायज पॉलिसी तुमी काडला ते आमकां ते मानना ते. सो सीएमान सांगलें तुमची डिफिकल्टी कितें आहा. आमी ताका एक्सप्लेन केलां की एज पर सायज केलां ते उपकारचे ना कित्याक आमचे रेस्टॉरंटां पयलींचे आहात आनी आमी ते इन्फ्रास्ट्रक्चर घेवन बांदलेले आहात. एज पर सायज बिजनस जायना. करूंक जाय जाल्यार तुमी दुसरे भशेन एक्सायज आमचे फीज वाडय तूं बट नॉट एज पर सायज. सो तेणें सांगलें आपूण तें कन्सिडर करतलो म्हणून सांगलां आमकां तेणें तें. हो विशय घेवन संघटनेचे वांगडी अबकारी आयुक्ताकय वचून मेळ्ळे. आमी आतां आमचे कमिशनराक मेवला आनी ताका आमचे डिफिकल्टीज सांगलात की हे रिवायज केला तरी आमकां ते व्हेरी एक्सपेन्सीव लागला म्हणून. बेसिकली लायसन्स फी फारीक करता आमी ते भायर एरिया वायज चार्ज करता ते. सो 50 square meters बेसीक रेट आहा आनी 50 जालो म्हण 50 to 60 4,400 60 to 70 another 4,400 अशें करून मल्टिप्लाय जायत वयता. सो ताका एक्सप्रेस केलें की अशें करीत जाल्यार आमकां व्हेरी डिफिकल्ट जाता कित्याक आमचे रेस्टॉरंट ऑलरेडी एक्जिस्टींग आहात ते आमी कमी करूंक शकनात ते. गोंयांत सोरो सवाय मेळटा हें सगळेंच जाणा. आतां सरकार सोऱ्याच्यो किमती वाडोवपाक सोदता. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक सोरो आनी पर्यटन वेवसायीक तशेंच विरोधी पक्षय विरोध करता. I don't want to encourage people to drink. It means that the other way. I'm no, it's not. I'm not encouraging. That has been the criteria for so many years. The rates of liquor excise duties have been less. Now it is for the ruling government to listen to the voice of the people and strike a balance on the revenue.
मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तोयेकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. काँग्रेसींतूय सगळें कितें सारकें ना हें दिसून येवपाक लागलां. जिल्लो पंचायत वेंचणुके पयलीं हें हळशिकावणें राजकारण आतां लोकां सामकार येवपाक लागलां. ह्या नादी भाजपाचो किरण कांदोळकर आनी सुभाष फळदेसायान अंतर्गत राजकारणाचेर तिडक उक्तायल्ली आनी आतां काँग्रेसीच्या आलेक्स रेजिनाल्डान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आपल्या मतदारसंघांतल्यान उमेदवार निश्चित करतना आपल्याक विश्वासांतूच घेवंक ना अशें रेजिनाल्ड म्हणटा. ह्या खातीर तांणी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक जबाबदार धरला. काँग्रेसीच्या लेजिस्लेटर गटान वेंचणूक लडोवचे नात अशें ह्या नादी म्हटलेलें, पूण उपरांत काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीशान वेंचणूक लडयतले म्हणूनय सांगलेलें. Irrespective what the party has done for me. So much so, party has insulted me not once and twice. I have gone to Delhi even to tell our president Rahulji that what is to be done in Goa. They have not paid attention right from 2012 till date. Now we have this type of leaders and they point fingers at others. Now they are waiting for me to work against, by mistake or by default or by deliberation, work against the party to take those photographs and send it to the High Command. This they have been doing right from 2012 for me. So much so this time even the block president suggested names of a person of candidates without consulting me. This is our leadership. This is called they point fingers at me when they are so much indisciplined. It doesn't augur in such a party organization to do this. They did this. They suggested names. Mr. Sardina phoned me. He phoned me. He says, "Do you have any problem with certain candidate?" I said, "I have no problem. I have been working for the party. I have been so much so with the party for so many years. 2012, I was the only fellow who was fighting with the BJP. When Manohar Parrikar was the chief minister, I remember even Vijay Sardesai, even Rohan County, even Naresh Savard were not there when I first started my career against the ruling dispensation, and more so against Manohar Parrikar. And till today, I have been on the opposite. Now all fellows left the party. I am irrespective still there, along with 4 people who have enjoyed all power and positions. I have not been given my position. Still, I am telling you, I am a congressman. I am a congressman. Wherever somebody, whenever any candidate wants my help, I will give my help. Till today, I have been receiving some calls for me to come and campaign for some candidates. I have no issues. If they call me, I will go. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो सोशल मिडिया हँडल आतां बायलां सांबाळटली. आंतरराष्ट्रीय बायल दिसा उपरांत ही जबाबदारी महिला मोर्चांकडे वतली. सरोगेट प्रकरणां नियंत्रणांत हाडपा खातीर कायदो करपाचें मोदी सरकारान थारायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सोशल मिडिया पासून पयस रावपाचो निर्णय घेतला. हरियाचो सेक्स रेशो सगळ्यांत उणो आसलेलो आनी ह्या नादी तो 825 आसलेलो, पूण मोदी सरकाराच्या बेटी पढाव बेटी बचाव अभियानाक लागून तो 915चेर पावला अशें भाजपा महिला मोर्चाची राष्ट्रीय अध्यक्षा विजया राहटकरान सांगलें. नरेंद्र भाई मोदी जी, इनका जो सोशल मीडिया का जो हैंडल है वो हमारी देश की अनेक अनेक कर्तृत्ववान महिलाएं चलाने वाली है और इसीलिए हैशटैग शी इंस्पायर्स अस इसको लेकर हम काम कर रहे हैं. पूरा देश की कोने कोने से ऐसी अनेक अनेक महिलाएं वो किसी को पता नहीं है पर अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और इस देश को बढ़ावा देने के लिए आज अच्छा काम कर रही है. इनको भी इस माध्यम से गौरवान्वित किया जाएगा. सरोगसी हो एक धंदो जावन रावला. ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर केंद्र सरकारान कायदो करपाचें थारायलां. हुए जिनको बहुत ज़रूरत है बच्चों की, उनके लिए सरोगसी वरदान है. उनका ख्याल रखते हुए पर जो व्यापार बन रहा है उसको रोक लगाने के लिए, क्योंकि सृजनशीलता, महिलाओं की सृजनशीलता ये प्रकृति ने उनको दिया हुआ एक वरदान है जिसका कि व्यापार नहीं होना चाहिए. इसको ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों का अंतर्भाव इस बिल में किया गया है ताकि इसका व्यापार ना हो. अभी ये बिल अभी आ रहा है. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आता घेऊया जिल्लो पंचायत वेंचणुकी पयलींच्या घडणुकींचो वेध
पळयात जिल्लो पंचनामा. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करप्यांचो आंकडो वाडत आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार लडोवपाचें निश्चित जालें असलें तरी अजून एकाय पक्षान युतीची घोशणा करूंक ना. मंगळार आनी बुधवार दीस भाजपा, मगो, अपक्ष, काँग्रेस आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरलो. दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीचे जोसेफ वाझान कुडतरीच्यान आनी जुलिया फेर्नांडीसान वेळीच्यान उमेदवारी अर्ज भरलो. नुवेच्यान काँग्रेसीच्या आसोसियान रॉड्रिक्सान, नावेलीच्यान जुजे सांता रिटा कुएलोन, बाणावलेच्यान रोयेला फेर्नांडीस, गिरदोलीच्यान सोनिया फेर्नांडीस आनी एंड्रिया फेर्नांडीसान कुडतरेच्यान अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या मिनीन फेर्नांडीसान बाणावलेच्यान आनी वानिया बाप्तिस्टान कोलवेच्यान उमेदवारी भरला. मोगो आनी काँग्रेसी वांगडा युती करपा विशीं चर्चेर आल्ले मग कितें म्हणटा तें पळयात. जेन्ना साजिनान स्टेटमेंट दिलो, साजीन म्हणटा हांव वळखता साजिना जाय जाल्यार पारीकार पावते गेलो. आज तेणें एमपीचा बराबर आमी एलायन्स दिलें, म्हणजे साजिनान चिंतपा जालें बाबा ह्या टायमार जर आमी महाराष्ट्रान गेले जाल्यार आज आमी 40 आमदार जावपा न्हू. आज चक्षीकरान सांबाळ्ळे जाल्यार आज गोंया हांवें ओपन प्रोटेस्ट मारला. जे लायक मायंडेड लोक आहा, गोंयचे लोक आहा, गोंयकारांक सांबाळपाचे म्हायती मुगे पार्टी पळय म्हणटा वी कॅन नॉट गो द पीपल हू वॉज वॉन्टेड टू टेक द इन महाराष्ट्रा. लोक महाराष्ट्रान घालपाचो त्या पार्टी बारा केन्ना वचपाचें ना. मोगोपाच्या बाबुराव सालेलकरान बोरयेच्यान उमेदवारी अर्ज भरलो. वेलिंग प्रियोच्यान भाजपाच्या शिवराम नायक आनी बेतकी खांडोळ्याच्यान श्रमेश भोसलेन उमेदवारी दाखल केली. काँग्रेसीच्या प्राची नायरान कुर्टीच्यान उमेदवारी अर्ज भरलो. जे म्हणटा की काँग्रेस तांचे बरें युती करतलो म्हणटा, कितलें खरें आहा? म्हाका कांयच खबर ना, कित्याक तेंगेली कॅन्डिडेट अशें म्हणून ते भोंवता, म्हाका कांय खबर ना. पूण आमचे कार्यकर्ते म्हळ्यार कोणूय रावं, कितले लोक रावं, आमचे कार्यकर्त्याचें मत आसा की हे आसा प्राची जे आमचे आसा कॅन्डिडेट ती निवडून येतली. आनी इतलें जालें म्हणून आमचें हें ना, दुसऱ्याक आमी आमची कॅन्डिडेट आसा ती बरी आसा, तिका उमेद आसा आनी तिका सगळें क्वॉलिफिकेशन आसा आनी सदांच ती सोशलिटी फुडें आसता. सर आतां एमजीन जर सपोर्ट मागलो काँग्रेसी कडेन जाल्यार तुमी विड्रॉ? ते आमी आतां म्हणलं ते आमी विड्रॉ करपाक वयना. लक्षांत दवरात, आमी जे आसा आमी जे आसा कॅन्डिडेट आमकां कॅन्डिडेट काँग्रेसीन ते बी फॉर्म पासून दिल्ले आसा. म्हणजे सिंबल अलॉटमेंट निशाणीचे हातीचे, ते हातीचे निशाणीचे पासून लेटर तिका दिल्ले आसा. मोगोपाच्या प्रवीण वांयगणकरान, हरमलच्यान प्रियंका महालेन तोरशे, श्रीधर मांद्रेकरान मोर्जेच्यान आनी आत्माराम धारगळकरान धारगळच्यान उमेदवारी अर्ज भरला. आम आदमी पार्टीच्या मॅन्युअल कार्दोजान कळंगूटच्यान मारिया कार्दोजान सुकूरच्यान, स्मिता शेटान हळडणच्यान आनी गॉडफ्री डिलिमान शिरसयच्यान उमेदवारी दाखल केली. काँग्रेसीच्या लॉरेन्स फेर्नांडीसान कळंगूटच्यान आनी उमाकांत कुडणेकरान शिरसयच्यान उमेदवारी अर्ज भरलो. दिवचलच्यान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर बुधवारा 5 उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. तातूंत एक अपक्ष, एक मगोपा आनी काँग्रेसीच्या 2 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. वेळीचो सरपंच सावियो डिसोजा बुधवारा काँग्रेसीत भितर सरतलो. वेंचणूक जातकीर जिल्लो पंचायत वांगड्यांक अधिकार दितलो. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन परतून एक फावट सांगलें. सांकवाळच्यान भाजपा अनिता थोरातान उमेदवारी भरली. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन ह्या वेळार हजर आसलेलो. थ्रू जिल्ला जितले जाता तितले मॅक्सिमम डेव्हलपमेंट करपा खातीर प्रयत्न आसतली आनी म्हणून आमी ताका इतले इम्पॉर्टन्स दिता. बट सर तांकां पावर्स अशे मेळटले तांकां अशें आयकलां की तांकां चड पावर्स नासता. इलेक्शन अनावन्स केल्ले आसा, सो ऑपरेशन इलेक्शन जातकच विचारपाक. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार, फोंड्याच्यान कृष्णा नायक, म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार, दिवचलच्यान महेश गोवेकार आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंय सुरक्षीत आसा. कोरोना व्हायरस गोंयांत पावचो ना, कळंगूटचो आमदार आनी मंत्री मायकल लोबो म्हणटा. विजा तशेंच कोरोना व्हायरस पातळिल्ल्या देशांत वचपाक बंदी घातल्या. इराण, इटली आनी दक्षिण कोरियाच्यान येवपी लोकां खातीर ट्रॅव्हल एडवायझरी आसात. अशें आसलें तरी भारतांत येवपी आनी भायर वचपी प्रवाशांचेर परिणाम जातलो. Goa is a safe tourist destination. A lot of tourists who come in today. Kalcha, as per yesterday's orders, we are very happy that all those countries who are infected, tenche entry ban kella. The visas have been stopped. So it is going to be like all those people who are infected will not be able to come over here.
because we are blessed again with this climate. आमचे जे ह्युमिड क्लायमेट आहा, जी गरमी आहा, तितून ते स्प्रेड हुंय जायना अशें म्हणून सायंटिफीक रिजन तेणी कोट केल्ले. लॉट ऑफ ट्युरिस्ट फ्रॉम इंडिया who wants to go elsewhere for holidays will cancel and come to Goa. So we are quite very happy. जे आख्खे वर्ल्डाक जो डिजीज स्प्रेड जायत आहा कोरोना व्हायरस तो बंद जावपाक जाय. तेज्या खातीर म्हाका दिसता WHO and all other health organizations are working on it. But as far as Goa is concerned, we are very safe, and according to me, nothing will stop the tourists from coming into Goa. All those countries, Italy, China आणि हुंय infected countries जे आहा, जो numbers increase जाला तेंचे visa बंद जाल्ले. Earlier also we had found 3 positive, but they are being cured. So India is taking all required steps. Our Indian government, even in Goa, we have done arrangements for this. But according to me, with this weather, I don't think anybody can, this disease can spread. People from India cannot travel to Thailand, cannot travel to China, cannot travel to Italy and other countries. So they are coming to Goa for holidays, and we have seen an increase in number of Indian tourists. We have seen increase in number of also foreign tourists. Let me be very frank. Because of this, they cannot travel in all those countries, so they are traveling over here. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. रेस्टॉरंट व्यवसाय शेळ्याला कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन ही गजाल मान्यय केल्या. गोंयांत येवपी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो देंवला. देशी पर्यटक होलसेल दुकानांतल्यान सोरो विकतो घेवन रस्त्या कुशीक बसून पितात अशें तांचें म्हणणें. रेस्टॉरंटात येवप्यांचो आंकडो देंवला. रेस्टॉरंट धनी म्हणटात दर्यावेळो आनी रस्त्या कुशीक बसून सोरो पिवपाक बंदी आसा. अशें आसलें तरी सोरेकार मात आपल्याक जाय ते बसून पितना दिश्टी पडटात. रस्त्या कुशीकूय ते रांदताय बी. Today Goans are feeling the pinch. There is a reason for it. There is a decline, and there is a heavy decline. आणि जे कोण गरीब लोक आमचे गोंयांत येता ते सगळे होलसेला कडले वायन होलसेल वायन शॉपार कडसून ते घेतात. रेस्टॉरंट एंड बारान कोण बसोंक सोदिना. लास्ट 2 years, 3 years we have seen there is a decline in foreign tourists. Indian tourists who are coming, they are buying from wholesale. होलसेला कडलो तेंचे फ्रिजांतले बियरी घेता, तेंच्यो विस्की घेता, ग्लास घेता, सगळे आहा थिंगा, ओपनर आहा, सगळे आहा. आनी हेजे बिचार बसता, सायडीक फुटपाथीचेर बसता, हें सगळें बंद जातलें जाल्यार थिंगा स्ट्रिक्टनेस येवपाक जाय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आगारवाडे पार्शेच्या वायदोंगर वाठारांत फाटल्या 8 दिसां सावन उदक ना. लोकांचे नळ सुक्यार पडल्यात. कार्यकारी अभियंत्याक सांगल्यार तो कांयच लक्षय दिना. उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालना जाल्यार मोर्चा काडचो पडटलो. थळाव्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. राती कडेन 12-1 उदक येता. कशें कितें करपाचें, कपडे धुवपाचें लेगीत धांदल जाता अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. उदकाच्या बोवाळाक लागून कामा धंद्याकूय वचपाक मेळना. देखून उदकाचो प्रश्न बेगिनांतल्यान बेगीन सोडोवचो अशेंय तांणी मागलां. आमचे घर उंचायेक आसा, आमकां उदक काय येयना. आमकां रातचे बारीक सुद्दां उदक येयना. 8 दीस जाले उदका शिवाय आमचे हाल जाता. आमी कितें करपाचें? हे आतां उदक अशें सोडिना. 8 दिसां पयलीं 2 वरां तरी रितीन सोडपाचें. रातचे सुद्दां कांयच येयना. आमचे घर उंचायेक पडटा म्हणून. अशें जर उदकाचे हाल जाता जाल्यार आमी मोर्चा घेवन पेडण्या येतली. हे उदीक ना म्हणून हांवें पेडण्या वचोन तांकां सांगलें खूब फावटी. आनी वयर पासून सांगलें, एक्झिक्युटीव इंजिनियराक पासून खबर आहा, तेचे कडेन उलयलो. तरी आसतना अजून उदकाचें कांयच ना. काल पासून ते येयल्ले, मिटर चॅक केलो जाल्यार मिटरा कडेन बारीक वता ते पळोवन व्हॉट्सॲप केलो कॅमेरा एक्झिक्युटीव इंजिनियराक. आनी फाटल्यान वचोन तो बोरींग आहा प्लस आमचे वाल आहा मेन लायनीचे, ते दोनूय वाल बंद करून हे घरा गेले. हे ऑफिसर आयकाना आनी लायनमॅन आयकाना, इंजिनियर आयकाना. तेन्ना हांव दिपक पावसकारा कडेन मागता की हेंचेर एक्शन घेवची आनी लोकांक उदीक मातशें दिसाचें सोडचें. सगळे रातीक जागरण आमच्यान सोंसूं नजा बाबा जागरण करपाक. सगळे रातीक येयना आनी न्हिदेच्या टायमाक येयला जाल्यार तो पिची पिची करून भरतो आमी. थोडो जाय म्हणून, नाल्यार आमकां काय मेळना. आमी कितें करपाचें?
8-10 दीस जाले ते आतां प्लंबर येता तांकां विचारशेल ते पायप फुटला म्हणटा खंयचे आनीक कितें जालां म्हणटा उदीकूच सोडिना आनी आतां वयता थंय उदकाचो प्रॉब्लेम जाला आमकां 12-1 उदीक येयलें जाल्यार ते बीन बारीक येता आमचे कपडे धुवपाची धानल जाता आनीक कितें करतले जाल्यार ते आमी कामाक वचपाची आमची धानल उदका खातीर आमकां सगळेंच हें करचें पडटा कामाक वयतले कामाक वचूंक गावना कसलें काम करतले करूंक गावना हे उदकाक लागून रावपाचें आमी काय आमचे फुडें कशें कितें तें चिंतपाचें हेजेर मातशें तुमी एक्शन घेया. पार्सेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. पणजेचो शिगमो 14 तारखेर जातलो. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या आचारसंहितेक लागून शिगमो मिरवणुकीचे वेळार मर्यादा आयल्या. शिगम्याची मिरवणूक सांजे 4:30 वरांचेर सुरवात जातली आनी राती 10:30 सोंपतली. ही मिरवणूक 18 जून रस्त्यार जातली. आचारसंहितेक लागून शिगमो मिरवणुकीचे वेळेर मर्यादा आयिल्ल्याचे पणजी शिगमो समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन सांगले. समितीन शिगम्याच्या आयोजनाविशीं महापौर आनी येरादारी पुलिशे वांगडा जोड बसका घेतली. मिरवणुकी खातीर 27 लाखांचो खर्च अपेक्षीत आसा. पर्यटन खातें 21 लाख रुपया दितले आनी बाकीचे पयशे बऱ्या मागप्यां कडल्यान जमयतले. मिरवणुकीत वांटेकार जावपा खातीर अर्ज उपलब्ध आसात. आतां आमी ठाम मत घेतलां की तो रूट पयलीं परतो ओल्ड रुटाचेर हाडपाचो म्हणून आनी तो रूट हांव तुमकां सांगता. परेड रूट शॅल स्टार्ट ऑन 18 जून रोड स्टार्टिंग फ्रॉम काकुलो आयलंड going on 18 June road, then taking left turn at Hotel Aram and culminating at Azad Maidan. हो परेड 14 मार्च जातलो म्हणजे जो शेनवार आसा की शिस्त हाडपाक हो परेड सारको 4:30 आमी सुरवात करतले. म्हणजे महापौरान सांगलां की 4 रेजिस्टर बंद जातलो म्हणजे ते फ्लोटांक 4 पर्यंत येवन थंय हजर रावचे पडटले आनी आमी अर्द वराचो ग्रेस दिला पण आमचो प्रयत्न आसतलो 4 सुरू करपाचो. पूण असो तसो 4:30 सुरू जावकूच जाय जे 9:30-10 पर्यंत हो परेडीचें कल्मिनेशन जावपाक जाय. प्रत्येक दिसा एक म्हणजे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन नाल्यार भरपूर लेट जाता आनी हो लोकांचो तेवार जे लोक कितलेशेच गांवांतल्यान येता पयसच्यान येता तांकां 2-2, 3-3 वरां एकदां बसीन वचचें पडटा. ताका लागून आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी खंयच्याय दिसा दवरतले. ती डेट आमी थ्रू प्रेस लोकांक कळयतले. गाडयो जे व्हेकल जे यूज जाता पळय आरटीओन एक आमी कार्नावालाकूय हें केल्लें की गाडयो आतां बाकीचे तुमी फ्लोट हेजेर आसता तो जालो पूण ती ट्रॉलीचेर आसता तो जालोच पूण मेन व्हेकल जे घेवन येता पळय ते ओडपाक ताका तुवें आरसी बूक तुजो आसूंक जाय इन्शुरन्स आसूंक जाय वॅलीड डॉक्युमेंट सारके फिटनेस सर्टिफिकेट आसूंक जाय रोड परमीट आसूंक जाय हे सारके आरटीओचे नॉर्म्स आसा कित्याक फाल्यां खंय एक्सिडंट जालो कितें जालो कोणाक कितें जालें जाल्यार प्रॉब्लेमान येवंक जायना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. मॅक्स फॅशनाचो गोंयांतलो 4थो शोरूम म्हापसा उक्तो जाला. फॅशनेबल आनी तरेकवार कपडे ह्या शोरूमांत आसात. We sell men's wear, ladies wear, western wear, ethnic wear, kids wear, footwear and accessories. Max is part of Landmark Group and has a lot of brands under its umbrella: Lifestyle, Max, Spa Hypermarket, Home Center and many more. This is the 4th Max store in Goa and the 49th Max store in Karnataka and Goa region. Our reporter Sandeep Kamulkar from Apsa. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.